या उठा उठा प्राणिया सांडा सांडा संसार माया पाठ करुणी तिया ओळखाची सुराया आती संसार आती तासो आधार आती अहंकार आती तासो दरबार बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो. मोगाच्यानो वो क्रिसमसो काल आराम करता आसतना जेजू आमकां आयच्या पयल्या वचपांत एक भोव सोबीत संदेश दिता. देव म्हणटा इस्रायली घरांक आज हांव तुमच्या मुखार मरण आनी जिवीत सूख आनी दूख दवरता. जो कोण म्हजी उतरां पाळटात म्हज्या कायद्या प्रमाणे जियेतात तांकां जिवीत लाभतलें. तांकां म्हजी आशिर्वादां आनी बेसांवां लाभतलीं. तांची संतत वाडाशी करतलो आनी ह्या बसयल्ल्या गांवांत तांकां हांव शबीत आनी सोबीत दवरतलो. पूण जर तर तुमचीं उतरां आयकनात म्हजे कायदे तुमी पाळिनात तेन्ना तुमी शिक्षेक तुमी बली जातल्यात. मोगाच्यानो आज तोच संदेश जेजू आमकां दिता. हो क्रिसमसो काल आमी आरंभ करता आसतना प्रत्येक तरान देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाच्या उपादेशा प्रमाणे चड आनी चड जिवंक आमी प्रयत्न करया. तेन्ना जेजूच्या कुर्साचो लागशिल्ल्या तरान मोग करूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक काणगे तुजो कुरीस आनी हे म्हज्या फाटल्यान म्हणलो हो संदेश आयच्या शुभवार्तेचो आमकां पाळूंक सलीस जातलें. ही कृपा आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. आमची पातकां वळखून घेवया. देवा लागचें बोगसाने आमी मागया. हांव पातकी सर्पद्वेदा देवाक आनी तुमकां भाव सर्व संतां मनान चिंतून तोंडावन सरून वायट धरून आनी बरें सोडून आनी जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध म्हजो बडो अपराध ह्या बसून मागीर आनी तुमकां भाव आमच्या श्रेष्ठा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं आमची पथकां भोगसून आमकां सस्ताच्या जिविता पावो. आमेन. Sumya kakut ke Sumya kakut ke Krista kakut ke Krista kakut ke Sumya kakut ke Sumya kakut ke. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमी करूंक जाय तें हर एक काम तूं आमच्या कानांनी घाल
आनी तें करूंक आमकां आदार दिवन तुज्याच बळान तें शेवटा पावय. या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. द्वितीनियमाच्या पुस्तकांतले वाचप. मोइजे आपले परचे लागीं अशें उलयलो, पळय, आज हांव तुजे मुखार जिवीत आनी सुख, मरण आनी दूख दवरता. हांव आज तुका दिता ते सर्वेस्पोर तुज्या देवाचे उपादेस तूं आयकाशी जाल्यार, सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करशी जाल्यार, ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार, आनी ताचे उपादेस, कायदे आनी नियम पाळशी जाल्यार तूं जियेतलोय आनी तुजी संतत वाडटली. आनी तूं तुजे आदीन करूंक भितर सरताय त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुजे काळीज वांकडी वाट धरीत जाल्यार, आनी तूं आयकना जाशी जाल्यार, आनी ताळणेक संपूर्ण हेरां देवा मुखार सरपटून तांची पुजा करशी जाल्यार, आज हांव तुमकां सांगता, तुजो सत्यानाश जातलो. त्या देशांत भितर सरूंक आनी जो देश तुमचे अधीन करूंक तुमी जॉर्दन उतरतात, त्या देशांत तुमी लांब काळ जियोंक शकची नात. आकाशाक आनी पृथ्वेक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयता. जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुजे मुखार दवरता. जिवीत विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यान. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी ताचे कडेन तीर एकवटान राव, कित्याक तोच तुजें जिवीत आनी सर्वेस्पर सपूत घेवन तुज्या पुर्वजांक अब्रामाक, इसाकाक आनी जाकोबाक बसयलेल्या त्या देशांत तुज्या जिविताची लांबाय हातूंत आटापून आसा. देवाचे उतर हे. देवाचे सर्वेस्पराचे परवसलो मुनीस बागी. सर्वेस्पराचे परवसलो मुनीस बागी. सोकोण कोट्यांची बुदकीव सलन आसता, नसत्यांचे वाटे रावन आसता, अधर्म्या संगी बसून आसता. सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रा उल्हासो दीस राती नियाळता तो कोरोस बागी. सर्वेस्पराचे परवसलो मुनीस बागी. हो वाळत्या वळाचे देगेर रोयलेल्या रुका बरे, असलो रूख निश्चित काळार फूल देता. ताची पानां केदींच पावना, हाणे हाती घेतले सकडी सुफोळ जाता. सर्वेस्पराचे परवसलो मुनीस बागी. पूण कोट्यांची संगत अशी न्हय, ती
वाऱ्या रुपून वेता तसली पोल नितीवंत वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्पोर जतन घेता पूण कोटे आपल्या स्वाटांनी नासाक वेता सर्वेस्पोराची भरघोसलो मुनीस बागी सर्वेस्पोराची भरघोसलो मुनीस बागी वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया पातकीची बदला म्हणटा सोमी सरकींचे रास लागी पावला वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो लुका परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो मनशा पुतान जायते सोसूंक जाय मतबऱ्यांनी प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका इन्कार करूंक जाय ताका मारूंक जाय आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय उपरांत सुमेस्त लागीं उलोवन तो म्हणालो कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तो आपणाकच इन्कार करून दी आपलो कुरीस दिसान दीस उखोल घेवन म्हज्या फाटल्यान तो येवन दी जो कोण आपलो जीव वाचूंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता आनी जो कोण म्हजे पासून आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता मनशान आपलो जीव होगडावन आनी आपणाचो नाश करन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया हातूंत तर ताका कितें फायदो देवाचे उतर हे वखनी तुका क्रिस्ता क्रिस्तातय भोवमगाच्या भावा आनी भयणी कुर्साविने क्रिस्त ना कुर्साविने जैत ना कुरीस म्हळ्यार कश्ट आनी कश्ट मनशा जिवनाचो एक वांटो आनी दिसपट्ट्या जिविताचो एक फांटो ताचे मूळ दुखाचें पूण फळ स्वादीक आनी रुचीक मोगाच्यानो तुमी बुद्धाची जिणी आयकल्या तो मंथन कुटुंबांत रायाळ कुटुंबांत तो जल्माल्लो ल्हानपणार ताका कितेंच कश्ट ताणें पळय न्ही जंय म्हणून ताच्या बापायन सत्रायक गेल्ली पूण एक दीस बापूय नातल्या वेळार तो आपल्या रथाचेर तो भायर आपल्या लोकांक मेळोवंक परजेक मेळोवंक तो भायर सरता आनी अशें वेता आसतना तो 4 संगती पळयता पयलें एकलो बागवाल्लो बागोवन चलतलो एकलो प्रायस्त मनीस
पयले पटी ताणें जिवनांत पळोवचें एका प्रायस्त मनशाक. दुसरो एकलो कुंकून मेळसो एकलो पिडेस्त, ताकाय अजाप मनशाक कसली पिडा येता गी म्हणून. तिसरें ताणें पळयलें एका मेल्ल्या तरणाट्याक रोडोन ताचे आवय आनी उरलीं पुरा सांगाती व्होंवोन व्हरतलीं. पयले पटी ताणें मरण पळोवचें. हें पळोवन ताका एक शॉक भोगता. हें सगळें जिवीतच एक कश्टांचें म्हणून ताका भोगता. आनी उपरांत मुंदारून वेता आसतना एका रुखाच्या मुळांत एक संन्यासी ध्यानांत आसलो आनी ताका कळ्ळें की ह्या कश्टांत हांव परिहार जरी जाय जाल्यार हांवें ध्यानाचें जिवन जियोवन एक म्हाका एनलायटनमेंट ज्ञानोदया जाय. देखून तो सांगूंक लागलो मनशाचें जिवन पाळण्यांत हांव पेटे पर्यंत कश्टांचें. आमचो जल्म दुखाचो. कोणी आमी हांसोन ह्या संवसारीन जल्मान हांव वैकी कश्ट भुरगें रडटा जल्मात आसतना. आमकां मोरांनी दुखाचें. कोणी मरतना हांसोन मरना, तोय दुखान मरता आनी उरिल्लीं दुखान आसतात. आमचे वयर पिडा शिडा येता आसतना ती दुखाची. आमच्या मोगातान आमी वेगळासार जाता आसतना, आमची मोगाची अंतरता आसतना या पयस वेता आसतना आमकां दूख भोगता. अशें आमी पळयल्यार फाळण्यांत हांव पेटे पर्यंत मनशाचें जिवन तो म्हणालो एक कुरीस, एक दूख, एक कश्ट. देखून ह्या कश्टांत हांव कशें भायर येवचें वय ताणें ध्यान केलें आनी आशा तो म्हणालो ह्या सगळ्याचें मूळ कारण. पूण संपूर्ण तरान कश्टांक परिहार सोदूंक तो सकलो ना. कश्टाक आनी मरणाक आपल्या खाली उतरांनी मात्र न्हय, बगार आपल्या जिवना मरिफात परिहार सोदुल्लो एक व्यक्ती आसा जाल्यार तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. जेजूनच आपल्या जिवना आनी मरणा मरिफात कश्ट आमकां सकडांक येतात. ताच्या जिवनांत ती कश्ट आयिल्ले. तोय दुबळीकायेंतच जल्माल्लो. ताका जल्मात आसतना एक आसरो नातुल्लो. त्या उपरांत हेरोद राय ताका जिवेश मारूंक सोदता. हजारो महिला ते इजिप्ताक पयन करतात. ल्हान आसतना तसो बापूय अंतरता. उपरांत तो लोकांक शिकोवन दिता आसतना सदांच केबडायो ताका जिवेश मारूंक शास्त्री आनी फरिजेव सोदताले आनी निमाणें त्याच जेजूक तांणी कुर्सायलें. आनी त्या जेजून आपल्या कुर्सा आनी मरणा मरिफात ताणें आमकां दाखोवन दिलें की आमचें जिवन कश्टांत ह्या मरणांत आखेर जायना. बगार आमकां पुर्ण जिवनपण आनी सस्नाचें जिवीत आसता. केन्ना आमी आमचो कुरीस काण घेवन ताच्या फाटल्यान येता. आयच्या वांजेलान जेजू सांगता म्हजो पाटलावदार जावं तूं कुशी व्हरताय, काण घे तुजो कुरीस आनी हे म्हज्या फाटल्यान. आनी हो कुरीस काण घेवन आमी ताच्या फाटल्यान गेल्यार खंडीत जावन आमकां तो ससान जिविताक व्हरून पायता. देखून आमी कश्ट आयले म्हणून भिवूंक नजो. कित्याक म्हळ्यार हर एका मनशाच्या जिवनांत आसात कश्ट. शोपनावर म्हणलो एकलो प्रसिद्ध पाश्चात्य तत्वशास्त्री सांगता मनशाच्या आदींतावन आरंभातावन आतां पर्यंत हर एका मनशाच्या दोळ्यांतान देंवल्लीं दुखां जर तर आमी एकठांय केल्लीं तीं सर दुखां सर सागोरांच्या उदका प्रास सड जावं पावती आसलीं. म्हळ्यार तितले मनीस रडला, तितले मनशाक कश्ट आसात. पूण जेजून आमकां ह्या कश्टांतावन आमकां ताणें सुटका दिल्या.
तर ह्या कश्टांच्या विशयांत आमी इल्लो वेळ जाणा जावया भोव मोगाच्यानो. कश्ट आमकां कित्याक येतात? कित्याक आमकां कश्ट येतात? 4 कारणां आमी दिवयेत. पयल्या सुवातेर कश्ट आमच्या पातकाच्या शुद्धीकरणा खातीर ह्या पातकाच्या परिफणा खातीर आमकां मेळटात. थोड्यांक ह्या संवसारी येतात जावं पुरो, थोड्यांक मेल्या उपरांत पुलगोत्रींत ते कश्ट भोगतात. सस्ताचें सूख भोगच्या पयलें हर एका मनशान आपल्या पातकांत आवणू ताणें शुद्धीकरण जाय. दुसऱ्यान कश्ट आमकां आयिल्ल्या वेळार आमकां चड आनी चड धैर्य बळ घटाय मेळटा आनी मुखले कश्ट आमच्या जिवनाचे फूड करूंक आमकां त्राण मेळटा. तुमकां एक ल्हानशें उदाहरण दिवचें जाल्यार अमेरिकांत एक फावटी एक एक्सपेरिमेंट तांणी केल्लें. एकल्यान 100 रूख 2 ताणें गादे विंचले. एकांत 100 रूख आनी एकांत आनी एक 100 रूख ताणें लायले. आनी एकांतल्या 100 रुखांक सदां न्हीद बरें उदक सारें आनी पुरा घालें. आनी एकल्या 100 रुखांक खाली 2 दिसांक 3 दिसांक एक फावटी उदक इल्लेशें सारें ताणें घालें. दोनी रूख वाडले आनी वाडोवन सुमार 1 वर्स जाल्या उपरांत एक दीस व्हड्ड जाल्या उपरांत एक दीस वारें जोड आयलें. त्या वाऱ्या जोडाक तांणी पळयलें की खंयचे पळय सदां न्हीद उदक तांणी दिल्लें गोबर तांणी घाल्लो ते रूख सादारण 90% ते रूख पुरा पडटाले. पूण हे रूख तांणी भोव 2 या 3 फावटी मात्र तांणी उदक दिल्लें गोबर इल्लोसो घाल्लो ते रूख शाबीत उरले. ते परतोवनान कित्याक म्हळ्यार तांकां कळ्ळें की हे रूख खंयचे पळय तांणी सद्दां न्हीद उदक आनी दिल्लें ताची पाळां गूंड वचोंक नात. कित्याक म्हळ्यार सद्दां तांकां उदक मेळटा, गोबर मेळटा. देखून उदक सोदून या हीट सोदून ती गूंड वचोंक नात. पूण आनी एक रूख तांकां उदक मेळनातलें. देखून उदक सोदून गोबर सोदून ताची पाळां गूंड धरणीर गेलीं. आनी अशें मुखार वारें जोडत आसतना ती पाळां गूंड रोंबुल्ल्यान तांकां ते रूख पडोवंक नात. मोगाचें आमचें जिवन तशेंच आमच्या जिवनांत कश्ट संकश्ट आयिल्ल्या वेळार उपरांत आमकां धैर्य बळ आमी घटाय मेळटा आनी त्या उपरांत आमकां चड कश्ट आयिल्ल्या वेळार ती फूड करूंक आमकां त्राण मेळटा. कश्टांचो फायदो जावन आसा हो. आनी तिसऱ्यान हेरांचे आमकां कश्ट येता आसतना हेरांचे कश्ट आमकां कळटात. एकल्यान रामजानाचो उपवास ताणें पयलें करिनासलो तो ताणें वखलो ग्रेस्त मनीस तो आनी उपवास केल्या उपरांत तो एक दीस म्हणालो म्हज्या जिवनांत भूक म्हूण कितें म्हाका कळोवंक ना. पयले फावटी उपवास धरता आसतना म्हाका भूक कितें म्हणून पयलें कळ्ळी. वॉट इज हंगर आय केम टू नो. आनी आतां दुबळ्या धाकट्या दही म्हाका पाप बिरबोत आसा तांची भूक म्हाका समजता. चवथ्यान देव कश्टा मरिफात देव आमचो भावार्थ पारखिता. जॉबाच प्रवादी ताकाय देवान तसो भावार्थ पारखिल्लो. आमचोय भावार्थ तो पारखिता जावंक पुरो. तर कश्टा वरवीं आमकां कसलो फायदो? तुमी जर तर न्हंयच्या थडी गेल्यार थंय फातोर आसात. थोडे फातोर उरुट्ट आसात आनी ते उरुट्ट आशिल्ले फातोर आमी हाडून बरो ग्रोट्टो बांदता. मुरये मायेचो ग्रोट्टो बांदता. ग्रोट्ट्याक तुमी पळयल्यात भोव सोबीत फातोर बायलान आसतात. हे फातोर ते जितले सोबीत फातोर कशे जाले वर्सान वर्सां आपटोवन एका आनी आनेका पात्राक आपटोवन दोपटोवन ते भोव सोबीत नाजूक फातोर जाले. जर तर ते एकामेका आपटनातले जाल्यार ताच्यो कोणची पुरा सफाई जावंच्यो नातल्यो आनी ते फातोर सोबीत जाते नातले. अशें ते आपटाल्ल्यान आज ते फातोर सोबीत जाल्यात.
तशेंच आमच्या जिवनांत मोगाचें न्हू कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमकां तातूंतल्यान फायदो आसा म्हळ्यार देवाक फूड करूंक देवाची आशिर्वादां आनी बेसावां आमकां तो दिता. इतलें मात्र न्ही कुर्साचो सांजो हांव एक भोव सोबीत सर दिता आमच्या जिवनांत कित्याक कश्ट आनी कितें फायदो घे म्हणून. तो म्हणटा जर तर एकलो मनीस एकलो एक व्हडलो रूख हाडन तातूंत ताका जेजूची एक भोव सोबीत स्टॅच्यू या इमाज करी जाय तर तो आपले इर्दें काडन बरी किसोळ घालता ते हांगा थंय आनी पुरा सफाई करता. तशें केल्यार मात्र तातूंत आमकां एक बरी सोबीत जेजूची इमाज मेळटा. तशें आमच्या जिवनांत हेरांत जावं दी पृथ्वेंत जावं दी कश्ट संकट येता आसतना हे इर्ण्या बरी आमकां तें सोबीत नजूक करता आनी आमच्या जिवनांत एक सोबीत स्टॅच्यू म्हळ्यार जेजूची इमाज आमचे थंय जाता. जेजू सा पावलान सांगले प्रकार आतां हांव न्हय बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आज पयल्या वचपान सांगल्या प्रकार जेन्ना आमी जेजूचे उपादेश पाळटा आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता कितले कश्ट संकश्ट आयल्यारय आमी बरवसो सांचे नांव भावार्थ सांचे नांव धैर्यान आमी फुड करतले मुखार वेतले आनी देवान मैजे मुखार सांगल्या प्रमाणे आमकां जिवीत आनी सूख सस्ताचें आमचें सदांच आमचें जातलें. आमेन. वेदी समोर आयल्या बापा कानिको आडू हुंडो आनी वायन भेटयता आज तुका मोगान सर्व सामचे भक्तीपोनी तुका अर्पिता तुझ्या मोगान पेल्या सेवेची येवका शेता स्वीकार कर बापा कानिकी आमची मोगान ती तुका आमी भेटोवची लाभय तू आमकां देणी सर्गीची पवित करची नी तुजे पुजेची स्वीकार कर बापा कानिकी आमची मोगान ती तुका आमी भेटोवची लाभय तू आमकां देणी सर्गीची पवित करची नी तुजे पुरजेची. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवपा मानता असलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या पवित्र वेदीचे भेटोवंक आमी हाडल्यान त्या दानांचेर प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे वरवीं आमकां बोगसाणे मेळो आनी तुज्या नांवाची महिमा वाडो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सस्ताच्या देवा सर काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मना नितळ काळजान पास्कोसो गूड सोमरोमूंक तयार जावच्या तूं आमकां वर्सान वर्सा हो काळ दिताय.
तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूं आनी आमच्या पेल्याची सगळ्या उमेदीन साकरी करूं तूं आमचे भितर नवें मोन रचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घडिता आमी संभ्रमता. ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचे स्वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती सदांच आमी तुजी स्तुती निरंतरी गायता. Povit, 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 dălbaran susurves portu. Sărcanii somsar porla tuja voi bawa, sărchi tu kace, sărchi tu kace. Sărchi tu kace, sărchi tu kace. Survis purace navie tata kace, sărchi tu kace, sărchi tu kace. Sărchi tu kace, sărchi tu kace. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन स्मरण सुसून वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका नव्यान दिन वसलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवी आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत ते रावतले. हे म्हज्या उडासा करात. Bavartoso good purgatuya. Jesu melo, Jesu jiwa salam, Jesu novian yetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सुडणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड रगात सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पितेचे विस्तारल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या भोवमणींची काकोट कर. तांकां आनी तुजे इश्टकतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पजळीत म्हाका पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां आमरे देवाचे मे संगती भगवान तुजे तुजो पती भगवान दर दुतां आनी स्वर्ग आनी दुकान वयल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सत्सांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे महिमांक गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून निश्किल्ले मागणे भक्तीपणान आमी आतां मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकिल्ल्या आमच्या तशी आमची पदकां मुगूस आनी आमकां ताणीन पडून दिवं नाका पूण आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दयक जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकादांतली वाटाय. महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही सुमिया पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सुवे आसो. तुमची सुवे आसो. एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शेलिये संसाराची पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेलिये संसाराची पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शली संवसाराची आनी आमचे पाप काडटा ती. ह्या शिलेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर सुभागी. सुमया ते म्हज्या पुत्रींचे म्हाका फावो ना म्हज्या उतरांत मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळा बापा, तुझ्या हातांतले सर्गींचे देणे उपकारी काळजान आमी घेतलां. ताचे वरवीं पदकांचे बॉक्सांनी आमकां मेळो आनी सस्ताचें सूख आमी जोडूंक पावो. या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वरकार. दय करून बसा. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेची सकाळ मागता. गुड मॉर्निंग. आयचे मिसाचें बलिदान भेटयलां मनदीक बाप डॉमिनीक वास तांकां, तशें फादर जोसेफ डिसोजा हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. येवच्या ब्रेस्तारा आमी भाग्यवंत पेद्रू धर्मदूताचे सद्रेची परब आचरण करता. द चेअर ऑफ सेंट पीटर म्हणजे पेद्रू बसयल्ल्या कदेलाची म्हूण अर्थ न्ही, बगार देवान वा जेजून पेद्रूक दिल्ल्या अधिकाराचें फेस्त. बज्जोडी फिरगजेक एक ऑफिस स्टाफाची गरज आसा. एकाउंट्सू हाची जाणवाय आसूंक जाय आनी ही कोणाक अर्हता आसा तांणी फिरगज विगाराक मनदीक बाप डॉमिनीक वास हांकां संपर्क करचें. सडीत विवर नोटीस बोर्डार आसा. आमी कालच्या दिसा प्राजीत असो काळ सुरू जातलो. आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक हो एक बंगराळो सुवाळो. हो करिस्माचो काळ अर्थबरीत आनी भक्तीबरीत रितीन संभ्रमूंक आदार जावन थोडी भक्तीक कार्यां हांगासर आमी मांडून हाडल्यान. ब्रेस्ताराच्या नोवेनाच्या मिसाच्या 15 मिनटां पयलें मुटव्यान कुर्साच्या वाटेचें भक्तीपण आमी आदारतल्या. तुमी नोवेनाक येतना 15 मिनटां पयलें येवन ह्या भक्तीपणांत भाग घेवचें. करिस्माच्या शुक्रारांनी सांजेच्या 5:30 वरार कुर्साची वाट आनी त्या उपरांत मिसाचें बलिदान. आयताराचें सांजेच्या 5:30 वरार उक्त्या मैदानार कुर्साची वाट. त्या उपरांत देवाच्या उतराचेर मोटवो नियाळ. ह्या वर्सा ह्या नियाळा वेळार आमी हेब्रेवकारांक बरयलेल्या पत्राचेर अध्ययन करतल्या. तुमकां कळीत आसा, आदल्या ऑक्टोबरांत आमी रेतीर दवरलेल्या वेळार सांत पावलोन रोमाकारांक बरयलेल्या पत्राचेर अध्ययन केल्लें आनी ह्या शुक्रारांनी हांगासर हेब्रेवकारांक बरयलेलें पत्र आमी अध्ययन करतल्या. त्या उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आनी पवित्र सभेचें मागणें अशें आयताराचो 2 घंटे, आयताराची 2 वरां, सांजेची 2 वरां सुमया संगी करसूंक आमी प्रयत्न करया. मार्चाच्या 4 तावन 6 तारखे म्हणसर म्हणजे सोमारा, मंगळारा आनी बुधवारा हांगासर सांजेची 3 दिसांची रेतीर आमी मांडून हाडल्या. ह्या विशयंत आमी मुखार तुमकां तिळसितल्या. भोवन आनी भयणीनो, फाटल्या दिसांनी आमच्या शहराच्या जेरोसा इस्कोला संस्थ्यांत चललें घडीत आमकां कळीत आसा. इस्कोलांत रविंद्रनाथ टागोर हाणें बरयलेल्या कवितेचेर पाठ करतना शिक्षकी सिस्टर एका धर्माच्या देवा विरोध उलयल्या म्हणलो आरोप घालन केवळ व्हायरल जाल्लो ऑडियो आयकून कसलीच तनकी नासतना शिकपा संस्थ्याक धाड घालन तांच्या धर्म भयणींक आनी शिक्षकांक प्रत्येक जावन स्त्रियांक धमकी दिवन शिकपा संस्थ्याक धाड घाल शिक्षकीक अमानत करयल्लें घडीत आमी खंडन करता आनी सारकी तनकी जावन कोण निजायकी चुकीदार तें सोदून काडिचें म्हणून आशेता. ह्या दिशेन आमी क्रिस्तवांनी आमचो एकवटो आनी प्रतिरोध दाखोवचो गरजेचें आसा. ह्या दिशेन मंगळूर DCCन परगट केल्लें प्रेस नोट भायर नोटीस बोर्डार आमी घालां. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर दिंबी घालया.
प्रागाच्या बळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेल्लो सहतरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो इवयज म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मिस्ते म्हूण आवडटा आदनाच्या बाळपणांतावन ताच्या सरगरजांनी तो पावता रागाचो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड म्हाका मान तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दितां आतां आमची सगळीं ते सवां गरजो आनी इरादे देव बापाक आमी भेटोवया प्रत्येक जावन सांजे रोसा इस्कॉलाच्या त्या आमानात जाल्ल्या शिक्षकी पासत आनी हेर सर्व शिक्षकी भुरग्यां पासून आमी मागया प्रार्थुया ये भगवंत जेजू बळका तुजी सर पदवी अज्या पितरान उगडा पेगिल्ली आसता तुजो हात पेसावन दिवू कोल्लो आसता तुका पातयेने उलो मारतल्या सगळ्या दयानायक आनी तुज्या बेसांवांनी बर आमेन आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आनी देवाचो पूत मनीसलो नमान बरे कृपेन बरोले सुमे तुजे संगता आस्त्राय भितर तूं सुदेव आनी सदैवी फॉल जुगसीचे जेजो आनी देवाचो पूत मनीसलो नमान बरे कृपेन बरोले सुमे तुजे संगता आस्त्राय भितर तूं सुदेव आनी सदैवी फॉल जुगसीचे जेजो आनी देवाचो पूत मनीसलो महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जेजू बळका आमचे बेसांव घालून आयक आमचे मागणे महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बळका आमचे बेसांव घालून आयक आमचे मागणे महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बळका आमचे बेसांव घाल अनायक आमचे मागणे जेजू बळकाक मागणे हे अजपांच्या जेजू बळका आमच्या बेजार काळजांचेर एकाची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोन आमी मागतां इतलें बिरमोतेन बरलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुंदी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवून दी काड आमचे वेले सर कश्ट निरासपण इकुमोक आनी बुजावन आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या संगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमेन जेजू बळकान आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या सैऱ्या धैर्यांचेर सबार आशिर्वादां आनी बेसांवां वतल्यांत त्या सर्व बेसांवां खातीर जेजू बळकाक आमी आतां अर्गां दिवया ये बो उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दया केल्या देवाडो उपकाराक आमची अर्दी कारगां भेटोवंक आमी हांव वंदितलें हांव तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजे मेर आमी दवरता तुज्या जपांच्या इमाचे मरिपाक सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत सरस्वती आनी महिमा जावन जळ जेजू आमेन आमची तकली बगावन देवा जेजूचो आशिर्वाद आमी घेवया सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सुवें रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन आतां पिडेस्तांचेर प्रत्येक आशिर्वाद आसा पिडेस्त ह्या कोणी खंयच्याय पिडेनी वळवळत जाल्यार ह्या कसल्याय कारणा खातीर प्रत्येक तुमची ते समासा जाल्यार तुमी मुखार येवचें
मोगाचे न्हू जेजू बाळकाच्या नांवी ह्या पुणशेतांत आमी एकठांय जाल्या आमच्या मोदें सुमी खरोच हजार आसा म्हणलें सत आमी वळखुया कशें पिडेस्त जेजू जसीन येवन गूण जावचे खातीर पातयेनेन वेतले त्याच पातयेनेन आनी त्याच बरवशान आमच्या भाव भयणीक जेजूच्या पांया तळा आमी दवरया आनी ताचे बसत या तिचे बसत आमी मागया देखून आमच्या पिडेस्त भाव भयणीक जेजू क्रिस्ताक आपल्या सक्तीन ताची भलायकी फाटी दिवंक ताचे लागीं आमी विनंती करया देवाचें उतार आमी आयकुया माथेवान बरयल्ल्या वांजलांतलें देवाचें उतार आतां आमी आयकुया जेजू पेद्रूच्या घरा पावलो थंय ताची सासूमाय तापा न्हिदून आसलेली ताणें देखलें ताणें तिचो हात धरतस तिचो ताप सुटलो आनी ती उठून ताका सरबराय करूंक लागली सांज जातस जायत्या देंवसर लागल्या जाणांक लोकांक ताची ससीन हाडली आपल्या कस उतरान ताणें देंवसराक धांवडायलें आनी पिडेस्तांक सगळ्यांक गूण केलें अशें पूर्ण जालें इजाया प्रवाद्यान सांगिल्लें तें आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडाशिडां ताणें वावयली देवाचें उतार हें वाकाण्णी तुका क्रिस्ता आतां पिडेस्तांचेर प्रत्येक आशिर्वाद आमची सगळी पिडाशिडां कश्ट इरादे आनी आमचे सर्व तेसांवां जेजू बाळका मुखांत्र देवाक आमी अर्पिया प्रार्थुया मोगळा बापा तुवें तुज्या पुता जेजूक आमच्या सोडणे पासून संवसारीन धाडलोय आनी ताच्या कुर्सा मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं आमकां नवें जिवी दिलें आज ह्या पिडेस्त भाव भयणी पासून आमी तुजे लागीं विनंती करता तुज्या कणवळायेची दिश्ट तांचेर तूं घाल तांची पिडा सोसूंक आनी तांकां आदार दी आनी हे तांच्या पिडेन तुजेर बरवसूंक ती कृपा मागतात तांच्या बियेच्या वेळार तांचें धैर्य जा निराशेच्या वेळार बरवसो जा ह्या आमच्या भाव भयणीच्या कुटुंबाच्यांक तुज्या बेसांवांनी भर पिडेस्तांची सेवा साकरी करतना ताका सुस्निकाय दी बरवसो लाभय तुजे लागीं क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात मागता आमेन आमची सर्व तेसांवां पिडाशिडां जेजू बाळका मरिफात बापाक अर्पण सोबियान शिकयल्लें मागणें भक्तीपणान आमी आतां मागया आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे कडल्यान शिताव तशें आमची पदकां नगोस आनी आमकां ताळमेन पडूंक दिनाका पूण विटंतली आमकां निवार सर्वेस्पोर तुमचे सुवें आसूं सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगटीत पिडे आणवरांनी वळवळतल्यांचे कश्ट परिहार केल्लो जिवंत जेजू तुमचे थंय काकुळदार जावं आनी आपल्या अपरिमीत दयेन तुमकां ह्या पिडेंतली सुटका दिवं सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आनी हांगा जमलेल्या सुमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन जेजू बाळका तुजी समोर आज भक्ती येता तुवें केल्लें सर बरेंपण आमी नियाळटा कस्तू कन बेजाराय काळजांतली उसान सांगता दया कर म्हूण आमी परता मनशापणान वाडूंक तुजे बराबर सादी भोळी मोनाच्या तूर आमकां भावात परवश्यान मोगामय पासान जियोंक आमकां तूं उर्बेस्त कर मुखार पुत्रा सोबेन आमकां मोरया आशिर्वाद आमकां
मोगाचे म्हजें नांव दीप फ्रांसीस फेर्नांद, कार्मेलीत याजक. तुम्ही खंडीत जावन कार्मेलिता मिशन आयकलां, कार्मेलितांक पळयलां. पूण कार्मेलीत म्हळ्यार कोण? कार्मेलीत कित्याक आसात? इगर्ज मतेंत, कॅथोलीक इगर्ज मतेंत जायते मेळ आसात, धार्मीक मेळ आसात. आमी वोर्दी म्हणटा या कॉंग्रिगेशन म्हणटा. दाखल्याक फ्रांसिस्कन आसात, कॅपुचिन आसात, डॉमिनिकन आसात, जेजुईत आसात. अशें कार्मेलीती हांचे बराबर एक धार्मीक मेळ. कित्याक आसात कार्मेलीत? कार्मेलितांचो मुख्य शेवट जावन आसा देवाच्या मोगांत जियोवचो, देवाच्या हाजरपणांत जियोवचें. देखून हाका 3 संगती आमकां आदार दितात. पयलें मागणें. देखून आमकां मागणें रेपिटेशन न्हय, मागणें एक संबंद. देवा लागीं तो संबंध जिवो दवरूंक विविध रितींनी प्रयत्न करच्याक आमी मागणें म्हणचे. आनी दुसरें जावन आसा समुदायीक जिवीत. आमी सांगाता जियोवचें, आमी एकसुले जियेना, एकामेकाच्या संगतपणान जियेता. आनी तिसरें असो परिणाम जावन मागणें आनी समुदायीक जिवीत असो परिणाम जावन मिसांव म्हणजे देवाची शुभ वार्ता, बरी खबर हेरांक प्रगट करची. हें जावन आसा आमचें आपोवणें. देवाच्या हजरपणाक साक्ष जावचें आमचें आपोवणें. तुका कार्मेलीत जावंक जाय, देवाचो मोग करूंक, ताच्या मोगान जियोवंक आनी त्या मोगाक साक्ष जावंक जाय. आमकां मेळटा.